जेवण तुझ्या गडकर माका. सुप्री संतोष वेगस जेजूच्या पवित्र काळजाक हें बलिदान भेटयता. सांगाताच हेनरी डिसोच्या आत्म्या खातीर इजाक आनी कुटाम बलिदान भेटयतात. त्या सांगा खातीर मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. पांचव्या दिसाक नोवेनांत आमी वांटो घेता आनी आयचो विशय जावन आसा मरी आमकां देवाची खुशी करूंक उलो दिता. मरी आमकां देवाची खुशी करूंक उलो दिता. तिच्या जिणेंत तिणें फकत देवाची खुशी केली आनी आपणाची खुशी खंयसरी केल्ली आमकां पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळना आनी तुजे जिणेंत ना. आनी आमकांय न्हय तुमची खुशी पूण बापाची खुशी करा म्हूण ती आमकां उलो दिता. म्हणटा आसतना आज आमी तिची शिकवण तिची देख काण घेवया आनी सांगातास आमी दिसा दिसपट्टे बापाची खुशी कितें आसा तें करूंक आनी प्रत्येक जावन आमच्या जिणे सबार फावटी आमी प्रयत्न केला सबार फावटी चुकल्या घडये खातीर देवार बक्षान मागया आनी ताजे काकुळती उलो मान सांगाता आमी हांव पातकी म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसत बगें सदां सांवकार मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणांनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. स्वर पदवेदार देवा भोभाग्यवंदित्या धर्मायेचे शकाय आमकां फावो केल्ल्याक देखून आमी संतोष पावता. हे मोगाळ आवयचे विनवणेन ह्या संवसारांत सर वायटा विघ्नांतली आमकां वाटय आनी सरगार सासनाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सांब पावलून कलोसेगरां बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, तोच प्रतिरूप अदृश्य देवाचे प्रथम जनीत सर्व रचनामध्ये ताचे थंय सर्गींची आनी पृथ्वेची दिसतात ती आनी दिसनातली सर्व रचना सिंहासना स्वामित्वा अधिकारी आनी प्रभुत्वा देवान रचली. सर्व रचना जावचे पयले तो आसलो. सर्व वस्तू ताचे मारिफात अस्तित्वांक आसात. तोच मस्त कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे अरम वा पयले फळ जिवन जाल्ल्यांचे देवाची खुशी अशी जाली. ताचे थंय आपणांची सगळी संपूर्णता बिडार करून आसची आनी ताच्या कुर्साच्या रक्ता मारिफात समाधान स्थापीत कर भुमींच्या आनी अंतराळाच्या सर्व रचना आपणान थंय राजी करून घेवची म्हूण. देवाचे उतार हे.
श्लोक. संतोषाची गिता गावन येया ताचे समोर. संतोषाची गिता गावन येया ताचे समोर. संतोषान सुम्यांक जय जय म्हूण ये पृथ्वीये. उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गिता गावन ये ताचे समोर. श्लोक. संतोषाची गिता गावन येया ताचे समोर. सर्वेस परस देव म्हूण जाणा जाया. तो आमचो रचणार, आमी ताची जावन आसा. आमी ताचो लोक, ताच्या हिंडाचो शिल्यो. श्लोक. संतोषाची गिता गावन येया ताचे समोर. वाकान स्तुती असोवे ताच्या मंदिराच्या दारवाटांतल्यान. अर्गां गितां सोवे ताच्या आंगणान भितर सरा. ताचो उपकार मांदा, ताचें नांव हरसिया. श्लोक. संतोषाची गितां गावन येया ताचे समोर. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताची कृपा युगायुगांतराक. ताचे विश्वासी पोवन संततेचे संततेक घालता. श्लोक. संतोषाची गितां गावन येया ताचे समोर. उद्गार. हांव सर्वेस्पराचो उजवाड म्हणटा सोमी. कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सव्वे आसो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. त्यावेळी फारिजेवांनी आनी शास्त्रांनी जेजू लागीं विचारलें, जुवांचे शिस तवळ तवळ उपास कर मागणें करतात आनी फारिजेवांचे शिसी तशेंच करतात, पूण तुजे शिस खातात आनी पियेतात कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, काजाराच्या वोवळ्यांक होरेत सांगता आसतना तुमी उपाशिंगा येतवे. होरेताक तांचे तावन काणवरचे दीस येतले आनी त्या दिसांनी ते उपास करतले. उपरांत ही एक ओपार तो तांकां सांगूंक लागलो, कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक कोपो मारूंक म्हूण नवें लुगाट पिंजून कुडके करिना. तशें करीत बी जाल्यार नवें लुगाट तो पिंजून पाड करता शिवाय परत्यान नव्याचो कोपो समा लागना. तशेंच कोणी मनीस नवो वायन पोरण्या चामड्या चिलांनी भरिना. भरीत बी जाल्यार नव्या वायनान चामडी फुटतात, वायन पाजरोवन वेता आनी चामडी पाड जातात. देखून नवो वायन नव्या चामड्या चिलांनी भरी जाय. तशेंच पोरनो वायन पियेल्ल्याक नव्या वायनाची रूच ना. तो पोरनोच बरो म्हूण तो म्हणटा. देवाचें उतर हें. जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भयणी भावान आनी भुरग्यानो आनी संवसारभर हें मिसाचें बलिदान आयकोवच्या म्हज्या मोगाचें. आज आमकां एक विशय आसा. 5 दिसा नोवेनाक आमकां बीन देवाची खुशी करूंक आमकां शिकयता. सबारण आमच्या संवसारांत देवाची खुशी सोदतात, कितें तें समजतात आनी त्या प्रमाणे जियोवंक प्रयत्न करतात. जायते जाणी आसात आपणाची खुशी करीचे. घरांत ते बापोय सगळें म्हज्या खुशे प्रमाणे जायचे, हांवें सांगल्यार बरीच जायचें आनी कोणे उलोवन वचो. कोणा सांगल्यार कसो मोलच ना, अर्थच ना. एक बायली तशी आपल्या घोवान आनी भुरग्यान हांवें सांगल्यार बरी चलात जाय, नातल्यार आमचें कुटुंब सारकें ना. हांव सारकें सांगता. शेजारी भाऊ आनी हेर म्हणटात तुमी तशें करा, तुमी अशें करा. आनी भुरगीं म्हणटात पापा तुका गोत्तू ना, मामी तुका गोत्तू ना, हांव शिकलां तुमी शिकोनात, देखून तुमकां कितें करी तुमकां गोत्तू ना, देखून हांवें सांगचें आयकात. अशें आज जायती घुसपा गोंदळ आसा, कोणाचें सारकें कोणाचें ना सारकें म्हणून. पूण एक मात सारकें जावन आसा, ती देवान सांगिल्लें, देवान आमकां आमच्या हातांत दिल्लें, तें जावन आसा ताची खुशी.
आमच्या बापा म्हणटा आसतना आमी म्हणटा तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. तुजी कुशी सरगार आसा म्हणजे एक पॅकेज आसा. ह्या पॅकेजींत आमच्या जिणेंत केदार आमी जल्म जाय, कशें आमची जिवीत जाय, कोण आमचे आवय बापूय भाव भयणां, कोण आमच्या मोगाची मनशां, कसो आमी वावर करूंक साध्य जाता, हें सगळें देवान आमकां दिलां. निमाणे खंयचे दीस आमी मरतले त्या पॅकेजींत आसा. आनी केदार देवान सगळें तें पॅकेजींत केलां. आमी सबारपणी पॅकेजीच्या भायर येता. त्या पॅकेजी प्रमाणे आमकां जियोंक नाका. आमकां जाय जाल्यार जियोंक आमी कुशी व्हरता. आनी अशें केल्ल्या वरवीं न्हय फकत आमचें जिवीत पूण हेरांचें जिवीत आमी कोडसाणें घालता. आनी अशें आमी संवसारांत जियेता आसतना केदार म्हजी कुशी करता. आमकां कळना की आमी सोलवता म्हणून. आमकां कळना की आमी म्हजी कुशी करता आसतना आमकां संतोश ना, शांती ना, समाधान ना म्हणून. आनी म्हजी कुशी करता आसतना हांव एक नश्ट सांपडटा म्हणून. एक फावटी एक बापूय कठोर बापूय आसलो. घरांत कोणेंच उलोवन वचो. दोगां भुरगीं आसलीं ताका, बायल आसली. आनी एक फावटी स्कुटरार वयता आसतना एकल्यान सांगलें, पापा तें न्हिदता फाटल्यान, ते मुखार बसोवन दी म्हणून. तोंड दाम, उलयनाका, तुका सांगलें हांवें उलोवन वचो म्हणून. ना धाकटें न्हिदता ताणें मुखार बसयत गी म्हणून. तुका हांवें सांगलें न्ही तोंड दाम म्हणून. देवान तुका मारी जाय की तोंड दामताय. त्या पयणांत मुखार गेले आपल्या स्कुटराचेर स्कुटर वयलें आनी फाटल्यान पळयता एकलेंच आसा. ताका विचारलें आनी एकलें खंय आसा. ते वटेन पडला वाटेर. तुवें कितें सांगूंक नाय. तुवें म्हाका सांगलें न्ही गी वगेच राव म्हणून. हांव वगेर रावलीं. सबार आमची जिणे तशी जाता. हेरांक आमी उलोवंक दिना, हेरांक आमी आयकना. कित्याक आमची कुशी आमी करी जाय. आमकां जाय जाल्यार आमी करी जाय. जरी तर आमी काल हांवें सांगिल्लें, जरी तर भुरगीं आवय बापायचें आयकनात ती कोणाकच आयकनात. आवय बापाय भुरगीं आयकनात ती कोणाकच आयकनात. पाद्राबायक आयकनात, सिस्टरांक आयकनात, देवाक आयकनात, टिचरांक आयकनात, प्रिंसिपल आयकनात, कोणाक आयकनात. कित्याक विधेयपण घरान ना जाल्यार माने मदला पाठशाले म्हणून जरी तर घराच विधेयपण ना जाल्यार ते विधेयपण खंय मागीर येतलें तांचे जिणेंत. देखून मस्त सोलवणेंत एका तरेचे काळखांत जिवन आसात. आनी जरी तर मरे जिवीत आमी पळयलें जाल्यार ल्हान भुरग्यांक कशें तें आसलें सदांच देव मंदिरान मागणें करतलें. देवाच्या मंदिराक समर्पण दिल्लें तिका. आनी देवा सांगता जिवी सरता आसतना देवाची कुशीन मानूक आनी घेवन त्या देव मंदिरांत आसता आसतना टेंपलांत आसता आसतना देव पळयता भुरग्याक. आनी म्हजी खुशी करून ते तयार आसा म्हणून केला देखून आनी मुखार करूंक ताका मन आसा देखून बडव्या धाडटा आनी बरी खबर दिता. तुजे उद्देशी म्हजो पूत जल्मातलो म्हणून. जावं ताच्या उपरांत भाग्यवंत जुजे तांचे पैण खंय तावन पुरा कडेन पैण भुरग्याक जल्म दिवंक जागो ना. देवाचो पूत खंय. आनी अशें सबार संगती तिणें पळयल्यो. आनी त्या खुर्सार मारता आसतना थंयसर खुशी बसून आसली. ती खुशी उबे रावन आसली, रडटेली म्हज्या पुताक अशें म्हणून. पूण तिणें कांय सांगूंक ना. कित्याक फकत तिणें मानून आनी गेलें बापाची खुशी. जरी तर देवाक जाय जाल्यार आमच्यान कांयच करूंक जायना. आमच्यान कांयच करूंक जायना. केदार जेजूक जेरुजलेमा वाडसर वयता आसतना एका गाडवाची गरज आसली. देखून थंयसर जेजू म्हणटा वसात आनी सांगात ते गाडवाची गरज आसा म्हणून. आमी सगळीं आमच्या जिणेंत कितें करता ना करता सगळें देवाचे कुशे प्रमाणे घालता जाल्यार आमी फकत एक गाडांक जावन आसा आनी गाडवाची गरज देवाक आसा. ते जाल्यार मात्र आमी देवा शरणा येता, देवाची कुशी मानूंक आनी तयार आसा. आनी आमच्या कुशे प्रमाणे जियेलां जाल्यार आमचें जिवीत आमी होगडायता. कित्याक निमाणे दिसा आमी ह्या संवसारांत आमकां जाय जाल्यार आपणाक पुरो म्हज्या सगळ्यांक शकट्यांक म्हज्या हाताक कंट्रोल करूंक पुरो. पूण एक फावटी हांव संवसार सोडून गेल्ल्या उपरांत म्हजें म्हणलें कांयच चलना. आनी जरी तर म्हजेच खुशे प्रमाणे म्हजेच खुशी दाखोवन म्हाका जाय जाल्यार करता जाल्यार म्हजो देव हांव जालो. अशें साध्य आसा की ना म्हणटात तुमी. म्हजो देव हांव जालो साध्य आसा की जायना. म्हणटा आसतना देव आनी एकलो आसा देखून हांवें ताका शरण जाय. देखून मरेची जिणेचें पळयता आसतना आमकां हर एकल्यान ती आपयता. तुजी खुशी करूंक मुखार सरनाका. बापाची खुशी कितें आसा तें कर. जें कितें पवित्र पुस्तकांत आसा तें तुका वाट दाखयता तें त्या रस्त्यार चल, त्या मार्गान चल. आनी अशें तुजी खुशी करच्या पयलें देवा लागीं माग. बापा तुजी खुशी कितें आसा तें आमकां तूं सोडोवन दी. म्हज्या कुटुंबाक असली तुजी खुशी आसा तें घडोवन दी.
जावं पुरो घरांत मरण, जावं पुरो घरांत कश्ट, बेजाराय, दुबळेकाय, लोन आनी कितें करता आमी, थोडे फुडें काजारी जाता आमी, आनी काजार जाल्या उपरांत मागीर रडचें. कित्याक आमचे कुशे प्रमाणे तेंच चेडून जायचें, आमचे कुशे प्रमाणे तोच चेडो जायचें. आमची खुशी, देवाची खुशी गी आमी नेना. घरा हाडलें मागीर सुरू जालें. 2 दिसांनी 4 दिसांनी झगडीं आनी घरांतलें समाधान. कोण आयल्या उपरांत मागीर म्हणचें तूं आमच्या घरा भितर गेल्या उपरांत जावन आमगेर काळोख ताणें हाडूना, देवान दिवंक ना, पूण आमी आपणायला. कित्याक आमची खुशी करीची म्हूण सांगून. देखून म्हाका न्हू देवाची खुशी म्हणून सांगल्यार देवाची येवजण कितें आसा आमच्या जिणेंत मागण्यार मात्र तें आमकां कळोन येता. कित्याक मागण्यांत आमी शरणा येता मात्र देव आमकां उगडापें करता, हें सारकें गी ना हांवें सारकें म्हणून. जावं बरें काजाराक सगळी तयारी आमी करता, सगळे एडवान्स आमी दिता. खंयचो बेस्ट MC, कोण DJ, कोण माटो घालता, कोण केटरिंग करता, सक्कड आमी विचारता एकामेका. पूण देवा लागीं विचारना ह्या चेड्याक फावो जालें चेडूं गी, ह्या चेडवाक फावो जालो तो चेडो गी, ह्या कुटुंबाक आमच्या निजाकी एक खालतेपणान आमच्या कुटुंबाक सोरोन मुंदस्त व्हरची जबाबदारी खाणगी येतली अशें आमी चिंतिना, देवा लागीं विचारना. देखून जायते फुडें काजार जातात आनी कश्टां सांपडटात आनी देवा दुरसातात. चेड्या दुरसातात, चेडवा दुरसातात, कुटुंबां दुरसातात, सैरी केल्ल्या दुरसातात. आनी अशें आमचें जिवीत आमचे कुशे प्रमाणे केलें जाल्यार इतलेंच घडटा आनी चड घडना. कित्याक आमचें समाधान देवान दिता आसतना आमचें समाधान आमचे कुशेक आमी होगडायता. तर मरयेचे दिश्ट आमी घालया आनी कशें तिणें देवाचे दिश्ट घालना जें कितें बरें आमच्या कुटुंबाक आमकां हर एकल्यांक तरी तर ती आमकां शिकयता जाल्यार ती जावन आसा आमची आवय आमकां समेस्तांक देख दिता, आमकां समेस्तांक वाट व्हरता आनी म्हणटा तो कितें सांगता तें तुमी करा, तो कितें सांगता तें तुमी करा, जेजू कितें सांगता तें तुमी करात. तर त्याच कुशे प्रमाणे जिवंक देव आमकां कृपा दिवं दी म्हणून मरये माये मुखांतर आमी बापा लागीं मागया बलिदानांत. आमेन. मागात म्हज्या मोगाचें आमचें बलिदान सर पदवेदारा देवापाक मानतात असलें जावं दी म्हणून. भोव कनवळ्या बाप्पा भाग्यवंत नित्यादर मायेचो उडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सगळ्यांचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसाच्या जिवितांत सदांच आमी देवाची खुशी करूंक आनी तुका मानव अशें कर तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वर आमच्या तरेक देवाक आमी दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सस्नांच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आमकां अमरे भक्तीन आमी आज उडास करन तुज्या जल्मा दिसाक आमी तयारी करता आसतना आनी तिचें दिनवासणेचें गीत गावन तुजी कनवळाय आमी वाखणता. शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता. सर काळी मनशां थंय कितली अपरमी तुजी दयाळाय
तुजे ल्हानवेक चाकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कडचो तुजो पूज जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशीं देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणटा सरगार. तांचे वाखणणेक आमचेय थाळो मेळन आनंदान आमी तुजी स्तुती गावन सांगता गायता. स्वर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान. जय 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 जय. बापा खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाचे झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदनी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसुबेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराचें हें रगत पातकांचे बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गट परगटुया. कैलाय सोमिया संसाराच्या सोडवणदार आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत दिवचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडां रगत सेवतेला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगियान बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदर मेल्यांत ते आमच्या हेरा भाव भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळपणें फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां अमरे देवाचे माये सांगाती तिजो पती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर भाग्यवान करी बराबर सासना सुखान आमकां जण एकल्याक वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुंदराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आमी दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
सरेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले सर तराच्या पिड्यांतले तूं आमकां निवार दया करण्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशनांतले तेलांक आमकां तुजे उदारका कुर्तीन सर पात्यांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवड चलयताय ससनांच्या ससनांक सुम्याची शांती आनी समाधान सदां काल तुमचे सोव्या आसूं माया मग सगूर एकामेका शांती दिव्या शांती तुमचे सोव्या आसूं देवाचे शेळये संसाराचे आमच्या संसाराचे पुरेत आमकां हितलस आसताचें जिवीत मेळोवन मोगाचें नवो जावन आसा जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळी परमी सुभागी
प्रार्थुया. सर्वेस्परा प्रितीच्या बापा, भाग्यवंत आमकां मरिये देवाचे मातेचो उगडास काडन आमी तुका भेटयला. ह्या संस्कारांत तुवें आमकां आत्मीक पोशण दिलां. ह्या पोशणाचे घटायेन आमचे माये परी आमी खुशी पाळू, माये परी तुजी खुशी पाळूंक सरकार तुजी सासनांची सोडवण जोडूंक आमकां तयार कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमस मेसांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्त शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. आम्हा पासून विनंती कर बाळक मरिये. प्रार्थुया. ये बाळक मरिये, तुझ्या जल्मा दिसाक आमी तुजें भुरगीं व्हडा संतोशान तयार करता आसतना आमच्या जिविताच्या सर घडितांनी देवाची खुशी समजोवंक आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत रुपीत करूंक आमकां धैर्य दी. आमचेर येवच्या अनवरांचेर जैत व्हरूंक, पिडाशिरा सोसूंक व्हरूंक आनी खंयची दुखांत तुजी जशी धांवन येवंक आमकां तुज्या पुता लागीं कृपा जोडून दी. हें आमी मागता तुज्या कुशीन जल्माल्या देव पुता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवें, जो खरो देव सर्गी बापा आनी पवित्र आत्म्या संगता एकवटान जियेता, राजवट चलयता सासनांच्या सासना.